बेकायदेशीर जमीन हातासप आणि ट्रान्सफर करपाच्या प्रकरणात गटीत केल्ल्या SIT विक्रांत शेट्टी नावाचे व्हडले नुस्तें गरयेक लागला। या प्रकरणात गुंतिल्ल्या जायते जाणांची नावां शेट्टीन उक्ती केल्या। शेट्टीन दिल्ल्या माहितीच्या आदारान SIT नेटान वावराक लागल्या आणि सरकारी अधिकारी तसेच हेरांचे गुन्यांव नोंद केल्यात। मुख्यमंत्र्यान SIT तयार करतकच 2 केशी हे टीमीन हाताळ्यो। चौकशी केल्या उपरांत विक्रांत शेट्टी नावाचो मनीस ह्या प्रकरणात घुसपला अशें दिसून आयलें। जुनाचे 18 तारखेक विक्रांत शेट्टीक अटक केलो। शेट्टीची चौकशी केली तेन्ना उत्तर गोंयांत 60 ते 70 जमिनी फटीचे डॉक्युमेंट तयार करून ते विकिल्ल्याचें ताणें उक्तें केलें। न्यायालयान शेट्टीक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। शेट्टीन दिल्ले म्हायती वयल्यान SITन कडक पावलां उबारपाक सुरवात केल्या। आदलो पुरालीबेग संचालक बार्देशाचो त्या वेळा वयलो मामलेदार आनी सब रजिस्ट्राराचेर गुन्यांव नोंदयल्या। ह्या प्रकरणात बऱ्याचशा जाणांक अटक जावं येता, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां। रजिस्टर्ड जाली ऑलमोस्ट शेट्टी म्हणून कोण तरी ताका अरेस्ट केल्या। अशे खूब जाण ह्या केसीच्या भानगडीत आसा। हांव पर्सनली मॉनिटर करता आनी म्हाका दिसता खूब जाण अरेस्ट जावंक शकता। इवन गव्हर्मेंट हांवें पळयता, हांव लागच्यान फाटले खूब दीस जाले हांव पळयतालो। एकट्याक 5 कोटीची इन्कम टॅक्स आयलो। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।